नमस्कार, मिट्टी गोवात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. काँग्रेसीक टाटा केल्ल्या 8 आमदारांक घेवन मुख्यमंत्री दिल्ली बरोबर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली. आज प्रधानमंत्री मोदीची गाठभेट थारल्या. गृहमंत्री अमित शाह आणि नड्डाची गाठभेट जातली. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. दिल्ली वारी उपरांत मंत्रिमंडळ फेर बदलतले काय विचारल्यार मुख्यमंत्री नेमके कांयच सांगिना. हालचाली चल्ल्या खऱ्यो. दुसऱ्या पक्षांतल्यान आमदारांक पक्षांत घेतलो काय तांची दिल्ली वारी करून पक्ष श्रेष्ठीक मेळोवन हाडपाची भाजपाची प्रथा. काँग्रेसीक धपको दिवन बीजेपीत आयिल्ल्या 8 आमदारांक घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची दिल्ली वारी. प्रधानमंत्र्या बरोबर मिटींग फिक्स. आमचे 8 आमदार जे जॉईन झाले भारतीय जनता पार्टी त्यांची जॉईन झाल्यानंतर तांकां दिल्ली आमच्या पार्टीचे ऑफिस असत किंवा आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, होम मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर यांच्या सगळ्यांक मेळोवपाक जाय म्हणून आज वता. प्लॅन काय ना सर नरेंद्र मोदीक बी मेळप आसा. कोणाचे अपॉइंटमेंट घेतिल्ले आसा? दिल्ली वारी उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो काय म्हणून विचारल्यार मुख्यमंत्र्याची ही जाप. सर कितें मिनिस्ट्री भितर रिशफल बी जावपाचें आसा? भाजपाशी जाल्ले आमदार आणि मुख्यमंत्री सावंत, प्रदेशाध्यक्ष तानावडे दिल्ली वारी करून मंगळारा परत गोंयांत येवपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ब्रिटनची द्वितीय राणी एलिझाबेथाचेर आज निमणे संस्कार. संवसारभरांतल्यान फुडारी लंडनात तिची निमणी भेट घेवंक पावल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दीस जाले लंडन आसा. राष्ट्रपतींनी भारताचे वतीन शोक संदेशूय दिलो. मुर्मू राणयेचो उत्तराधिकारी किंग चार्ल्साकूय मेळ्ळी. 14 नगरसेवकांच्यो सयो घेवन मडगांवचो नगराध्यक्ष घनश्यामा आड अविश्वास थाराव तयार. केन्ना दितले ते खबर ना म्हूण बीजेपी कॅम्पाचो दामोदर शिरोडकार सांगता. सगळ्यांनी ताकाच मत मारला म्हूण 14 नगरसेवकांनी खंय जांबावले दामबाबा फुडें सोपूत घेतला. नगराध्यक्ष घनश्याम म्हणटा लोकशायेंत तो जिखला, देवाक मदीं हाडचो न्ही. नो कॉन्फिडन्सच्या मोशनाचेर सगळ्यांनी सायन मारून दवरले कडेन आसा. पूण केन्ना सबमीट करता हें करता म्हाका कांय अजून कांय इंटिमेशन ना. नो कॉन्फिडन्साच्यो ज्यो हालचाली आसा ह्यो म्हाका मिडियांतल्यान कळिल्ल्यो आसा. म्हाका काय अजून तेंच्यांनी नोटीस दिल्ली ना. कावन्सिलरांनी म्हाका निवडून दिला, लोकशाही पद्दतीन निवडून दिल्ले आसा. जो कोण युगो करून प्रेस्टेज समजून जर राजकारण करता तें सारकें राजकारण न्ही. ज्या वेळार रातच्यो आमची मिटींग जाली, आमदारां मिटींग आपयली, मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना सगळे 15 जाण आशिल्ले. 15 कावन्सिलरांनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें, मुख्यमंत्र्यान सांगलें कोणा तुमकां आमचे बरोबर रावपाचें ना, तुमी हांगासरल्यान चला अशें म्हणून. आनी कोणी एकलो भाव त्या इतल्या भायर सरलो ना. हेजे भितर जर नो कॉन्फिडन्स पास जातले जाय पयलीं तेंचे कडेन तितले नंबर्स आसूं जाय. सयच मारले म्हणून राजकारण जायना. इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमच्या आमदारांक की म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांनी वचपूच ना म्हणून. जो पर्यंत हांव आसा तो पर्यंत वचपूच ना म्हणून. आतां हाजे लोकांनी हांकां विचारपाची गरज आसा. हांव सयत 15 कावन्सिलर जामावले गेले आनी जामावले दामबाबाच्या चौकार उबी रावन दामबाबाच्या थळा उपरांत ताणें चौकांनी सांगलें हांवें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाका वोट केला. 15 जाणांनी नाल्ल हात दवरून थंय सांगणी केलां. न्ही आतां तें नाल्लाचें जें राजकारण आसा तें हांवें तर म्हणजे जन्म आयुश्यांत तसलें करूं ना. तर त्या लोकांक आमचे दामबाबा जशें आमचें आराध्य दैवत त्या जाग्यार व्हरप आनी तेजेर ते शपथ नाल्लाचेर घेवपा लावप हें दुर्दैवी. हें थोड्यांनी काल ते बायट दिल्या आपल्या महालक्ष्मी पावली अशी म्हणून. म्हाका एक सांग, जी 5 मतां जी त्या सायडीन गेली ही लक्ष्मी पावना गेली. ते कोणी 5 वोट क्रॉस जाले तांकां लक्ष्मी पावलीच आसतली न्ही. ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून फुडली स्ट्रॅटजी कितें आसा ती स्ट्रॅटजी बी पक्ष म्हणून ऑलरेडी आमी हाजेर डिसिजन जाल्लें आसा. त्या प्रमाणे पक्ष म्हणून संघटीत रित्या आमी सगळे जाण फुडें सरतले. आनी मडगांव नगरपालिकेन सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो नगराध्यक्ष निवडून नजीकच्या काळान बेगीन घेतलो. हाजे खातीर जे कितें निर्णय करपाचो आसा तो केल्लो आसा. 2 दीस सुद्दां धड कारभार चलोवंक नाशिल्ल्या नगराध्यक्षाचेर अविश्वासाचें रजाव हेच मोठें प्रश्नचिन्ह. तरी मुख्यमंत्री आनी दामबाबाक मदीं घालून घनश्यामाक जाल्ली प्रसाद पाकळी दामोदराच्या हाताक लावपाचो प्लान जाला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी भीमा पाटील. जीएसटी मंत्री गटा मुखार हॉर्स रेसिंगांतल्यान गॅम्बलिंग कडे काडपाचो विचार चल्ला. रेसिंगाचेर जीएसटीचो विशय आयलो तेन्ना एका अधिकाऱ्यान सगळे तरेचे गॅम्बलिंग तातूंत ओडलें. गॅम्बलिंग कडे काडपा विशीं कायदेशीर सल्ल्याक फायल अटॉर्नी जनरलाक धाडल्या म्हूण मंत्री माविन प्रुडंटाक सांगता.
कसिनो धरून सगळ्या गॅम्बलिंगाचेर खंय GST 28% उरतलो. महाराष्ट्रान हॉर्स रेसिंगाच्या GSTचो विशय GST कावन्सिला मुखार हाडलो त्या वेळार एका अधिकाऱ्यान सगळे गॅम्बलिंगाचे प्रकार ताका जोडले आणि त्याचेर निर्णय घेवंक मागीर ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांची समिती नेमची पडली. अधिकाऱ्याची ती चूक सुदारपाचो निर्णय घेवच्या पयलीं ताणें अटर्नी जनरलाचो सल्लो घेवपाचें थारायलां. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 3 विषय डिसायड करतात. एक हॉर्स रेसिंग, एक ऑनलायन गेमिंग आणि एक कसिनोचे. हे जे आमी डिसायड करतात तेन्ना आमकां वेगळे वेगळे विशय आमचे नदरे आयले म्हणून आमकां रिकन्सिडर करून परत ग्रुप ऑफ मिनिस्टराक फायनलायज रिपोर्ट केल्लो आसतना आमकां परत पळय म्हणलें. म्हणजे आमी विथ द हँड्स ऑन एप्रोच आमी बेंगलोर गेले हॉर्स रेसिंग पळोवपाक, गोंयान कसिनो पळोवपाक दुसरे मेंबर आयले गोवमाचे. आनी आतां फुडलो निर्णय आमी एक लिगल ओपिनियन घेवन फुडलो निर्णय आनी रेकमेंडेशन फुलर GST कावन्सिला आमी धाडटले. लिगल ओपिनियन कोणा कडल्यान घेता, वीच खंयचे बॉडी? आय थिंक इट इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम द एटॉर्नी जनरल अशें म्हाका म्हायती आहा ते प्रमाणे. एकदा ते लिगल ओपिनियन येयले सो लिगली वी शूड नॉट बी फाउंड वॉन्टिंग. देर वॉज नो डिस्प्यूट एट ऑल एज फार एज कसिनोज आर कन्सर्न. एक न्यू सेक्शन हॉर्स रेसिंगा लागून आयले. CCT महाराष्ट्रान क्लॅरिफिकेशन मागिल्ले आनी ते क्लॅरिफिकेशन ओन्ली ऑन हॉर्स रेसिंग मागिल्ले. समबडी इन इज विजडम सम ऑफिसर तितून गॅम्बलिंग बेटींग आनी गॅम्बलिंग म्हणून हाडले आनी तितून एक वर्ड कसिनो ना कसिनो म्हणून एड करूं ना बट बिकॉज इट इज गॅम्बलिंग ऑटोमॅटीक कसिनो भितर आयले अशें जाल्लें. ओके सो आतां लिगल ओपिनियन that particular mistake is sought to be corrected and we want to be on a sound footing म्हणून ते लीगल ओपिनियनान धाडलें. इतले मजगतीं मंत्री गटाच्या वांगड्यांनी बेंगलोर वचून हॉर्स रेसिंग पळयलें, गोंयांत येवन कॅसिनो पळयले. गॅम्बलिंगावेले GST 28% वयल्यान देंवपाचो खंय प्रस्तावूच ना. हिंगा एक म्हाका सांगपा जाय, एक असो विशय निर्माण जाता की एज इफ कसिनोवाले आनी आमी 28% हायेस्ट टॅक्सेशन आहा ते आमी लोअर टॅक्स कर म्हूण सांगता म्हूण बिलकूल ना. 28%चे डिस्प्यूटूच ना. तितलेच उरतले. तेंची एकूच सादी मागणी आसा जे इंटरनॅशनल प्रॅक्टीस आसा सगळे देशांनी टू चार्ज युअर टॅक्सीस बेस्ड ऑन ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू. म्हणजे एक्शनेबल क्लेम जर प्रत्येक टेबलार जाता मागीर कॅलिब्रेशन जाता सगळे ते रिकॉर्ड दवरलेले आसता. इट इज रिकॉर्डेड बाय कॅमेराज. सगळे टेबलाचे सम टोटल सगळे खेळटा ते उरतात तितून ते म्हणटा ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू. तर तेका तुमी 28% टॅक्स कळलो कितले खेळला तो. हय इट इज नॉट दॅट समथींग न्यू इज दे आर आस्किंग. आनी आतांय सद्या टॅक्सेशन इट इज बेस्ड ऑन GGR. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकर. सोनाली फोगाटाचे खुनाचे केशीत CBIन सुरवातीसावन कितें जालां ते उस्तूक सुरवात केली. कल्ली शेकाच्या सील केल्ल्या वाठारांत पुरावे सोदूंक सुरवात केल्या. सोनाली सागवान आणि सुखविंदर राविल्ल्या त्या हॉटेलांतले रुमांतले बारीक सारीक सामान बॉक्सांनी सील केलां. गोंय पुलिसे कडच्यान केस घेतल्या उपरांत CBIन फॉरेन्सीक तपासाक नेट लायला. सोनाली फोगाटाचे खुनाचे केसीत CBIन मुळावसान तपास सुरू करतना सोनाली, सुधीर आणि सुखविंदर ज्या हॉटेल रुमांत राविल्ले त्या दोन्ही हॉटेल रुमांतले एकान एक सामान तपासपाक सुरवात केला. दोन्ही रुमांतले बारीक सारीक सामान बॉक्सांनी सील बंद केल्यात. फॉरेन्सीक टीम दोन्ही हॉटेल रुमांत कितें पुरावे मेळटा काय म्हूण सोद घेता. गोंय पुलिसे कडच्यान तपासाची सुत्रां हातात घेत सावन CBI 2 दीस जाले हॉटेलांत बारीकसाणीन तपास करता. थंयच्या स्टाफाचो जबाब घेवप चालू आसा. दुसरे वटेन CBIची टीम सील केल्ल्या कर्ली शेकाच्या वाठारांतूय तपास करता. सोनाली थंय ज्या ज्या सुवातेर गेल्ले बेशुद्ध जातकीर ज्या सुवातेर आशिल्ले त्या सुवातेचे इन्स्पेक्शन केला. अंजुनचे पुलीसुय CBIच्या आदाराक बरोबर आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि नवसराज साळगांवकार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे जल्मदिसा निमतान 2 ऑक्टोबर मेरेन गोंयभर कार्यावळी. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मोदीच्या फोटोवांचे आणि तांच्या कार्यकाळात जाल्ल्या वावराची प्रदर्शनां BJP लायता. ते भायर 15 दिसांत रक्तदान शिबिरां, वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह, नितळसाण मोहीम अश्यो कार्यावळी जातल्यो. नरेंद्र मोदींचो वाडदिवस आणि त्याचबरोबर कार्यक्रम हे फुडले 15 दिवस पर्यंत चलतले. काल आमचें रक्तदान शिबीर जें आशिल्लें त्या रक्तदान शिबिराच्या निमतान अनेक ठिकाणी रक्तदान जालें. सांगपाक खूब खोशी दिसता की फर्स्ट टायम भारतान रक्तदानाचो विक्रम जालो
इतले मोठ्या प्रमाणात रक्तदान केन्ना जावनाशिल्लें. आयज अनेक ठिकाणी आमचे हेल्थ कॅम्प सुरू आसा. कुर्तरी आसतलो किंवा मागीर म्हापसा ह्या अनेक ठिकाणी हेल्थ कॅम्प जे सुरू आसात. ताजे नंतर फाल्यां आमचे नरेंद्र मोदीजींच्या कार्यकालाचेर जे एक्झिबिशन आसा त्या एक्झिबिशनाची सुरवात जातली. ताजे पयलीं एक्झिबिशन जें आसा तें फाल्यां पणजे आसा. तें 2 दिवस चलतलें, 19 तारीख आनी 20 तारीख. फाल्यां तें 11 वरांचेर सुरू जातलें आनी 20 तारखेक 6 वरांचेर तें सोंपतलें. ताजें स्थळ आसा ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. ताजी जी आर्ट गॅलरी आसा त्या आर्ट गॅलरीन तें सुरू जातलें. त्याच बरोबर ताजे नंतर 22 आनी 23 तारखेक एक्झिबिशन जें आसा तें म्हापसा जातलें. तें म्हापसा हनुमान नाट्यगृह. मडगांव जें आसा तें 26 आनी 27 तारखेक जातलें. तें रवींद्र भवनान जातलें. आनी त्याच बरोबर कुडचड्या हें 28 आनी 29 तारखेक जातलें आनी तें कुडचड्याचें रवींद्र भवनान जातलें. अशें हे 4 कडेन जे कार्यक्रम जे आसात त्या कार्यक्रमाक सगळ्या गोमंतकीयांनी हजर रावचें. तांचो जो येदे व्हडली तपश्चर्या आसा त्याच बरोबर 21 वर्सांची तांची पूर्णपणे उच्च पदावयली ती कारकीर्द आसा. देशाक समर्पीत अशें नेतृत्व जें आसा त्या तांणी केल्ले हे सगळे तांचे फोटो एक्झिबिशनांतल्यान आमी दाखयतले. एक कडेन मदीं खंय तरी आमी इवन स्क्रीन दवरूनय बीन काही तांची भाशणां, काही तांचे प्रकल्पांचे उद्घाटन आसतले, तांचे विचार आसतले जे तांणी अनेक जाग्यांनी शेअर केल्ले आसा. मन की बात आसतले किंवा आनी आसतले आनी ते आमी तातूंतल्यान आमी दाखोवपाचो सुरवात करतले. काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांनी राजीनामो दिवन परत वेंचणूक लढोवन दाखोवची. आरजीची चॅलेंज. समर्थकांच्या नांवान देवाच्या नांवान पक्ष सोडून गेल्ल्यांक खंय ह्या फुडें राजकारणांत थारो ना. लोबोवन खंय विश्वजिताक बेगां पावोवन ताचें तोंड बंद केलां. आरजीचे आझाद मैदानार निदर्शनां. 8 आमदारांक आरजी खंय तांचो जागो दाखयतले. गेल्या फावटी काँग्रेसचे MLA बीजेपीन गेले तरी लोकांनी तांकां एक चान्स दिल्लो आनी आतां ह्या फावट ते परते गेला. आतां हांगा वचपाचें तेंचें कारण इतलेंच. आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी कामां जातली, व्हडले प्रोजेक्ट्स येतले, बिल्डर लॉबी जी एक्टीव जातली, रियल इस्टेट लॉबी जी माफिया जे येतले आनी ते जे शेअर दितले तो पयसो एक्स्ट्रा. म्हणजे हो आमचो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा. दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. आमी ह्या काँग्रेसचे 8 MLAक सांगपाक सोदता की तुमी रिजायन करा. रिजायन करून तुमी रिकंटेस्ट करा. तेन्ना तुमकां लोकांचो जो कौल आसा तो सारको कितें तो कळटलो. आतां तुमी सांगता की तुमच्या कार्यकर्त्यांनी तुमकां सांगलें, लोकांनी ऑफिसान येवन सांगलें, कोण सांगता देवान सांगलें. हें कितें आहा पळय हें खंय ना खंय तरी इलेक्शन जावनूच प्रूव जावपाक जाय की लोक तुमच्या वांगडा आसा काय ना ते. हांव विश्वजीत राणांक सांगता की TCBन तूं जे आयज अमेंडमेंट हाडटा गोंय काबार करपाक सोदता. आयज जर तुज्यान कापास्ताद आसली जाल्यार तूं मायकल लोबोक भितर उडोवपाचो. मायकल लोबोचेर केसी जावपाची पूण अजून पर्यंत तेजेर एकूय केस जाल्ली ना. तेजे सगळे प्रॉपर्टी तशें आसा. सो हेतून इतलें दिसता की मायकल लोबोन खंय तरी विश्वजीत राणांक सेट केलो. विश्वजीत राणांक कितें दिवपाचें, बॅगां दिवपाची, सुटकेस दिवपाची दिल्ली आहा. जी युक्ती आसा म्हटल्यार एकटे जाल्ले ते BJP काँग्रेस पयलूच एकटे जाल्ले, इलेक्शना पयलूच एकटे जाल्ले आनी आमी हे परत लोकांक सांगताले की BJP आनी काँग्रेस एक आसा म्हणून. आनी हे आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. मायकल लोबो तरी पयलूच कळटालो की तो केन्नाय BJPन वचूंक शकता. दिगंबर कामत ताजो तुमी आख्खो असेंब्ली सेशन पळया, तो ऑलमोस्ट BJP सायडीनूच उलयतालो. BJPन आनी काँग्रेसान नाटकां चलयल्या गोंयांत आनी लोकांक पिशान काडपाची ही नाटकां आसा. गोंय काबार करपाचो हो षडयंत्र आसा आनी गोंयकारांक काबार करपाचो षडयंत्र आसा. अंदू आतां मेरेन पावस सरासरी परस 7% उणो 105 इंच पडला. अंदू सिजनल पावस नॉर्मलाक तेंकतलो गोंयची वेधशाळा सांगता. अंदू ऑगस्टांत पावस 50% उणो पडला. फुडल्या 2 सप्तकांत नॉर्मल आसतलो. मान्सून 30 सप्टेंबराक सोंपता तरी गोंयांत पावसाळो सोंपूनय 2-1 म्हयने गरमेचो अवेळी पावस आसता. अंदूय आसतलो. 2019 ते 2021 तुळेंत अंदू पावस सरासरी परस उणो. आजचे तारखे मेरेन पावस 7% उणो म्हूण गोंयची वेधशाळा सांगता. ऑगस्टांत खंय 50% उणें पडला. In general itself, if you are comparing this year's rainfall over Goa, it is slightly lesser than what it was in the last year's monsoon season, 2021's monsoon season. As on today, अगर हम 18 September का state average rainfall देखेंगे, so that is around 7% less than the normal value as on today.
लेकिन पिछले साल में 2021 में ऑन द सेम डेट इट वाज अराउंड 5% हायर देन नॉर्मल। इस सीजन में यानी कि इन दिस 2022 मानसून सीजन में it will be near around normal value, but mostly on the lower side of the normal, that is slightly lesser than the normal value। जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे ऑलमोस्ट 50% लेस रेनफॉल इस साल के अगस्त में गोवा में रिकॉर्ड हुआ, और उसी के ही कारण द रेनफॉल एक्टिविटी एज ए होल इन दिस सीजन हैज़ बीन ऑन द लोअर साइड कंपेयर टू द पास्ट 3 to 4 years। The years before that, whether it be 2018 or whether it be 2017, all those years the rainfall activity was slightly on the lower side. In the coming 2 weeks also, normal rainfall activity is only expected. We are not expecting any increased rainfall activity, back-to-back heavy rainfall days. Those kind of conditions we are not expecting even in these coming 2 weeks. पावस नॉर्मला परस मातसो उणो असलो तरी उदका स्टोरेज आणि धरणांचेर खंय तसो परिणाम जावचो ना। Since we are expecting within the normal ranges, it may not have any significant impact. However, a lot of that depends on the patterns that we have already followed in water reservoirs, how we have utilized the available water. मान्सून 30 सप्टेंबराक सोंपता, मात गोंयांत पावसाळो सोंपूनय 2-1 म्हयने अवेळी गरमेचो आणि लो प्रेशराचो पावस आसता, अंदूय आसतलो। So still there could be rainfall activity in the month of October and November as well. There has been continued rainfall activity in the previous years. And what we have to notice is that October and November are also called as the cyclonic season or the cyclone season. So there could be some systems developing over Bay of Bengal or Arabian Sea, and which may ultimately end up in rainfall over Goa as well. So still, in short, we have to say that rainfall activity may continue with thunderstorms or with other systems in the coming 1 to 2 months as well. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। मडकय मतदारसंघातलो बेकारीचो प्रश्न सोडवंक आमदारान प्लान केला। कुंडय आणि मडकय औद्योगिक वसणुकेंतल्या उद्देगां खातीर प्लान आसा म्हूण सुदिनाचो पूत मिथिल ढवळीकार उलयलो। फाटलीं 3 वर्सां वेगवेगळ्या गजालीक लागून रस्त्याची कामां जावंक नाशिल्लीं, ती खंय जाग्यार पडटली। उंडीर वाडी तळावली दुर्भाट अंडरग्राउंड केबलिंगूय सुरू जाला। फाटले 2-3 वर्सां रस्ते हॉटमिक्स करूं शकले ना, ताका कारणां वेगवेगळी आसा। तातूंत कोवीड आसत किंवा जी कामां हाती घेतल्या, खास करून सिवरेजीची, ती कामां कंप्लीट जावपा खातीर काही काळ रावचो पडलो। पूण ही सगळीं रस्त्याची कामां आमच्या आमदारान हाती घेतल्या, चडशे टेंडर्स पब्लीश जाल्या आनी येता त्या नोव्हेंबर पासून प्रत्येक पंचायतीन ही हॉटमिक्स कामां चालू जातली। अंडरग्राउंड केबलिंग फाटीच आमी तळुल्या ह्या भागात मेन आमचो उणीर फिडराचे अंडरग्राउंड केबलिंग हाचो फावंडेशन स्टोन घातला आनी येता त्या ऑक्टोबर पासून हें काम सुरवात जातली आनी वाडी तळावली उणीर ते 2 काम आनी दुर्बाट पंचायत हातूंतले सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग आमी हातीन घेतला। ते फेब्रुवारी पर्यंतच सोंपतले। त्याच बरोबर इतर जे पंचायती आसा ताजें काम टेंडरिंगा पयलीं जे एस्टिमेशन जाता ताजें काम चालू केलां आनी नक्कीच बेगिनात बेगीन हें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मडकय मतदारसंघात जो एम्प्लॉयमेंट विशय आसा ताजोय आमदारान ताजी योग्य अशें प्लॅनिंग केलां। मडकय मतदारसंघात 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट येता, कुंडय आनी मडकय। हातूंत ज्यो एम्प्लॉयमेंट जनरेटींग इंडस्ट्रीज आसा तांकां प्रोत्साहन दिवपाक, तांकां जी कितें मदत लागता किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, रोड्स आसूं किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तोय दिवपाचें प्लॅनिंग जे इंडस्ट्रीज जर मुखार येता जाल्यार तांकां दिवपाचो प्रयत्न आमचो आमदार करतलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।